एलईडी स्ट्रीट लायटीची मेंटेनन्साची व्यवस्था सप्टेंबर म्हणल्यार जाग्यार पडटली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता। मडकयकाराचे वीज खात्यावेल्या प्रश्नांक जाप दितना मुख्यमंत्री उलयलो। स्ट्रीट लायटीचे मेंटेनन्स जायना, कॉन्ट्रॅक्टराकडेन स्टाफ ना, आमदारांनी एकार एक इश्यू काढले। मुख्यमंत्री म्हणटा स्कीम केंद्राची, मेंटेनन्साची जबाबदारी पीएसयूक दिल्या। तांचे सब कॉन्ट्रॅक्टर सारखे काम करिनात। पीएसयू कडेन खंय सरकाराच्यो बसका चल्ल्यात। एलईडी लायट्स गायले सगळे कॉन्स्टिट्युएंसी वाक्य गोंयांक म्हळ्यार मेंटेन करपाक कोणय नाही। एक जे कोणा जेको खबर ना कोण मेंटेन करता तांकांय कॉन्टॅक्ट ना तांचो। ESL पळय हा सेंट्रल गव्हर्मेंट PSU दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एलईडी मेंटेनन्स installation and maintenance and attending. They have subcontracted it to some other contractors who have not delivered properly. We have not paid. We have taken now series of meetings and I am already on their breathing on their necks, and we have told them either you make the subcontractor effective or you change him or you do it yourself. So I expect results by August. The new teams are already being placed. Call center will be attended through an PSU's own arrangement, and the contractor, if he does not put up the teams on place, then he will be taken for task. Actually, the main problems are carbon on the because of rains, and the other one is the switch boxes. So we have told them to get this replaced or repaired. म्हाका दिसता सप्टेंबरान प्रॉब्लेम बरेचशे कमी जातले। लायटी वयता एक जाले, दुसरी त्यो सामक्यो सांजच्यो वोल्टेजी लागून कित्याक खबर ना, सगळे ह्या जातात म्हळ्यार सामके पेटोवप बंद जावप। हय तेजेर म्हाका सगळे थोड्यो कार्बन तुका सांगले न्हय, ते अटेंड करणारी कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय, दे हॅड सब कॉन्ट्रॅक्टेड इट टू अनदर कंपनी who was supposed to maintain this. They have failed to provide proper arrangement. So we have taken 2-3 meetings in last 1.5 months, and slowly by August end I expect some correction in the system. So September and lighty बऱ्यापैकी जाग्यार येतल्यो अशी म्हजी अपेक्षा। रेनोवेट जाल्ले मडगांव होलसेल फिश मार्केट उक्ते जावन म्हयनो जाता थंय आसा। एक इशू तकली वयर काडूंक लागल्या। नुस्तेकारांक दिल्ल्यो स्टिलाच्यो प्लेटी कळमेवंक लागल्यात। सुमार 2-1 कोटी म्हणून रेनोवेट केल्या ह्या मार्केटात नुस्तें मांडूंक दिल्ल्यो ह्यो प्लेटी सापूच सब स्टँडर्ड म्हणून चर्चा सुरू जाल्या। ह्यो प्लेटी फॉर्मेलिनान घालपाची परिस्थिती। These are the ASTA certification which they brought the stainless steel, and this project they are saying they spent already 1.70 on the newspaper. It came 1.7 crore, and later on the minister says it is 2.2 crore. When I asked each one fisherman lady the stall cost, they said they paid a deposit of 1,13,000, which means they have already collected more than 2.5 crore. It is their own. It means this money was billed at the cost of the depositors' money. So that is their land also, no? The annual, that's a deposit, and per day they are paying 10 rupees a ticket they are giving. So what do you have to say about this? This is not as per the ASTA certification 300L stainless steel. If this is made of stainless steel, then they should have the correct certification from ASTA. So what is that? This is the first month. The 1 month now is now already passed, and this is the status of this fish market, and God knows what type will be there later on. मडगांवचे होलसेल नुस्तें मार्केट फिशरीज खात्याखाला हाडचे आनी ते गोंयकार नुस्तेकारांकडेन दिवचे म्हूण आदलो आमदार आनी ट्रॉलरवालो बेंजामीन सिल्वा मागता। गोंयकार फिशरमॅन फॉर मडगांव होलसेल फिश मार्केटाचे बॅनरा खाला तो मिडिया कडेन उलयलो। आयज तर आमचे जाल्यार नुस्त्या भायर सावन येता तें इम्पोर्ट पड जाता दुसरे स्टेटींनी तें फॉर्मलिन येता, आनी फॉर्मलिन लायलें जाल्यार हें सारकें डेंजरस आनी तें कॅन्सरस, लोकांक कॅन्सर जाता। आयज आमचे मदीं कितले जाण मरून गेले कॅन्सर जावन, पूण तो कितकोन जालो तो कोणाक खबर ना। पूण मेन रिजन म्हाका दिसता हें फॉर्मलिन लायता तें। कितलींशीं वर्सां आसतलीं हें फॉर्मलिनान नुस्तें येता गोंयांत, कित्याक लागून येता? हे मिडलमॅन पळय, एजंट्स पळय, तांकां लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जाता, आनी ते आमगे लायफाचेर हेड आहे।
आमी डिमांड केल्लो हेच्या पयलीं फीश मार्केट आमकां जाय म्हूण होलसेल फीश मार्केट मारगांव, पूण गव्हर्मेंट येवन गेले कोणें दिवपाक शकलो ना कित्याक थिंगा ते डॉमिनेट कोताय. आनी फीश मार्केट जो आसा तो SPDA आसा, तो फिशरीजा अंडर घेवपाक गरज आसा आनी फिशरीजा अंडर येवन फिशरीजान आमकडे फिशरमॅनाक दिवपाक जाय तो, जाल्यार हें सगळें नुस्तें आमगे गोंयकारांक बरे भाशेन मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.